दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मंडळी सॉरी मगल मेथीची काही वेळ झालो क्षमस्व। आता मी सुमार दिसान मेळतस तुमकां सगळ्यांक म्हाका गोतना बट म्हाका हांव सगळ्यांक मिस केलें। आमी गोंय वचुली थंय आमकां हाजें मराठीन तूं सांग म्हूण प्रस्ताव आयला। हांव म्हळें हें फिनिश करना पण मराठीन चालू करता आतां ना म्हण थोडेशें तांकां सांगून आयलां तुमी थोडे स्टडी करा ती म्हणून। आनी आतां आमी वेळ घालनासतना 45वा मना श्लोक सुरू करूया। मना श्लोक हे डूज अँड डोंट्स खातीर आसता आनी आज मगल प्रस्ताव समर्थ म्हणटा आसत आतां थंय जें जाल्लें ताका थोडक्यान तूं एक गोश्वारा म्हणटात न्ही पण आमगेले कल चल्ल्या तें पळोवया। जयाचे निसंगे समाधान भंगे अहंता अकस्मात येऊन लागे तये संगतीची जनी गो कोण गोडी जिये संगतीने मती राम जोडी। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी आज हो अगदी महत्वाचा आसा। आमकां समर्थांनी श्रवण भक्ती एकदम प्रथम भक्ती म्हणून सांगल्या। नवविधा भक्तीन प्रथम आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट श्रवण भक्ती। हां जाल्यार ते कान्नान आमी जे आयकतात न्ही ते खंयचे भितर घेवं का खंयचे भितर घेव नये
दॅट डिपेंड्स. कळ्ळें म्हळ्यार कोण कोणा संगत अशी आसता की आमकां जननिंदाच आयकुनचें मेळटा. तावळे आमी भीत तरी घेव नये म्हळ्यार कशें जाता, आमी गणपतीगेल कान घेवंक नाल्यार ते श्रीरामाकची प्रार्थना करका की तूं म्हगेल कान्नाल्या येवन द्वारपालचो येवन राब. बळी गेल द्वारपाल जालें तूं असुरांगल रायू. तशी आमकां तुजे लागीं तुगेल नांवा शिवाय म्हणल्यार कल्ले ना रे. जाल्यार तूं येवन राब म्हळ्यार कल जातलें, तुगेल संगती मेळटली. आनी ते कान्ना लागीं राबल्यार वायट कसलें कान्नान भितर थंय वच्चें ना. युजली आमकां कल जाता कले अशी बरबरे कले आयकुनचें मेळना, आमी आयकता ती सोड दिता ती. जाल्यार आत्त न्हय आनंद यात्रेची मेंबर्स तशी ना ती. ही एक परमार्थ हाजी समर्थांगल कृप म्हणून का. हां जाल्यार तान्यात सांगल्या जयाचे निसंगे समाधान भंगे. आमी समाधान मेळोवचे खातीर तिनका तिनका जोडून आमी ती झोपडीशी पर्णकुटी बांदतात आमगेल भोवती की आमी समाधान मेळका म्हूण. आमी वायट खंयचे हाक वच्ची ना ती संगती बरी करता म्हूण. जाल्यार ते बांदतना कोणे पूण एका म्हणटा अरे वा कितले गोमटे बांदल्या गो म्हण. कळ्ळें. थंय हें जाल्लें की अहंता अकस्मात येऊन लागे. जयाचे निसंगे समाधान भंगे. सवतल लोक असल्यार निंद करतल अवती भोवती, निंदकांचे घर असावे शेजार. तशें केल्या पुणे आमकां चूक काम कळटा अहंत या ना. जाल्यार हें तशें न्ही, बरें बरें कितले गोमटे गो म्हाका खरें कौतूक दिसता तुगेलें ह्या वयान तूं कशें करता म्हण की म्हाका मोरा पीस शांग घालतना फिरायला बरें जाता, बरें दिसता. अरे वा हांव कितलें गोमटें करता असो म्हण. जाल्लें अहंता. अहंत आयली की अशी नमन्याची एक पंत वेळ जालो, एक पंत आनिकल जालें अशें सगळें जावचें लागता. त्यामी ती असली संगती आसून कल उपयोग. तांक परखडकडे आमी सांगू शिक्का किंवा कान आसत न्ही ताका पर्याय ना. कळ्ळें मागीर ते बंद जायना ती दोळे पडीत धांपच्या जाता ती कान बंद जायनात आमगेले. जाल्यार आमकां गणपतीगेल कान घेवन जे कान्ना बैसून आयकत न्ही तो परमात्मा. तागेल प्रार्थना करका की नाक आशिल्लें कान्नार पडटा म्हण की फाप्पण उडयन. ते गणपती गेले जाणीव ती तो आमकां जाणीव करून दिता. पळय ही सत्संगती न्हय, ही सत्संगती न्हय. त्यामुळे ती ज्या संगतीने अहंत येवन मेळटा हांव कोणकी असो म्हण, तसली संगतींत कल गोडी असो समर्थ म्हणटा ती. तये संगतीची जनी कोण गोडी, जे संगतीने मती राम जोडी. कळ्ळें. तर ते सांगतात खंयची संगती करका तर जिये संगतीने मती राम जोडी. कळ्ळें. सुख संतोष खंयच्यान तस अहंत करूनच की. हां समाधान आणि समाधी एकच म्हणटा ती. समाधान म्हळ्यार स्वरूप सिस्ती निजानंद. हां आमकां स्वता तूं समाधान एक्सप्लेन करूं जायना. शांत दिसता, समाधान दिसता, पोट तृप्त जालें की कशें जाता. बरें खावचें जेवचें मेळ्ळें, बरी न्हीद लागली, फ्रेश जावन उठायली हां तरी अगदी समाधान जाता. तें सांगूं जायना. तसलें आमकां कायमचें समाधान जाय. म्हळ्यार कायम ते श्रीरामाने आमगेल्या अंतराक. कळ्ळें. तें कशें रामचें नाम तोंडान थोन येना तो चोरसो धांवन वता. थोडे आमी कल करका तागेलीच प्रार्थना करका. कशी प्रार्थना करची तरी नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये, काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये, नेत्र थकले गात्र थकले नेत्र मिटले आराम तू घेऊ नये, सुखद शब्दे शरीर फुलले रोमांच तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. श्वासात ये भासात ये हास्यात ये रुदनात ये, हर क्षणाचा साक्षी तू
आता सख्या वदनात ये. हे देवा, तुग संगतीच्या भुकेलेस, भुकेल्या तू पतित पावनस, भुकेलेल्या अन्न दिवन का हे तुका हांव सांगता म्हणना श्रीरामा. तेमिती मगल तोंडांत येवन बैस आणि म्हाका मगल कान्नांत येवन बैस. कान करिगा सर्वांगा म्हूण सांगून तूं जे आत उलोवचस तें म्हाका सर्वांगाचे कान कोण मना पासून श्रवण. म्हळ्यार हियर आनी लिसन हांत फरक आसा. तशी लिसनींग दी म्हणून ही आमी प्रार्थना करुया. कित्याक म्हळ्यार ज्या घरांत राम ना, की ज्या चित्तांत राम ना, असले राम विमुख पुरुष जो आसता तागत संगतीन न्हू कलकल तोटे जाता ती. ह्या श्लोकांत तांणी सांगल्या की अहंत येवन मेळटा. म्हणून गा पार्था जे विमुख या परमार्था, तयासी भाषण सर्वथा करावे ना तांक कटोंका. काय ते करावे संपत्तीचे लोक, जानकी नायक जेथे नाही. जेथे नाही माझा श्रीराम समर्थ, त्याचे जिणे व्यर्थ कोटी गुणे म्हणतात श्री समर्थ. त्यामुळे आम्ही आता अगदी श्रवण भक्ती पैल करूया. कानान तू प्राण हाणून ते ऐकूया. तर आज आम्ही दासबोधांतली थोडी सौंदर्य स्थळ, दासबोध आम्ही इतली आनंद यात्रा केली. हांग थंय येवन पावली. 17 दशक पूर्ण झालं. जवळजवळ 1 महिन्याची गॅप पडल्या. उपाय नाशिलो तेमीत गॅप पडल्या. तरी आता आमी तें पळोवया की कल्ले आमकां दिल्ल्या म्हणून. श्री दासबोध म्हळ्यार कल्ल आसा. शेवटी दासान केलेले बोध आसा, बरोबर. तर हांगा श्री समर्थांनी ते इतले परखड आसा ती. आमी मस्त संस्कृत ग्रंथ वाचल्या ती. तशीच हो एक संवाद स्वरूप आसा. ग्रंथारंभ पहिले दासबोधाचे पहिले समास, पहिले दशक ह्या ग्रंथारंभांतूच ताचे सगळे सार आयिल्ले आसा की तांकां कल्ले सांगचें ह्या ग्रंथा स्वरूप कशें आसतलें. तावळी आमी तांगेलीच प्रार्थना करुया की हें आमकां उलगडून दाखोवंक. श्रीराम शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा संवाद आध्यात्मिक विषय जो आसा तो गहन आसता. तावळी एकदम हें जायना. तो संवाद स्वरुपान बरयले. संवाद स्वरूप म्हळ्यार कळ्ळें कितली अध्यात्माची ग्रंथ आसा ती. तर अवघड विशय संवादान हल्क करूं जाता. हल्क म्हळ्यार इजी करूं जाता. भगवद्गीता संवाद आसा. योग वशिष्ठ राम आणि वशिष्ठ मुनिगल संवाद आसा. तशी दासबोध श्रोता आणि वक्त्या गेलो संवाद आसा. अथांतू ग्रंथारंभांतूची एकदम परखड स्पष्ट वक्तेपण, इझी मराठी भाषा. आता मराठी भास सुद्धा कळना म्हळ खातीर तांणी म्हळें म्हाका कोंकणी भास सुद्धा येता पण कोंकणीत सांगता जाय दम. म्हळें प्रणाम तांकां. श्रीराम. आता पयलें तांणी श्रोता आनी वक्ता श्रोत्यागल मनांत मस्त प्रश्न आसत. कोणाकी दासबोध मेळ्ळो. आमी गोव वचुलेली. एकलेक त्या विकतल्यान अध्यात्मीक ग्रंथ विकतल्यान सांगलें दासबोध घे भोव बरो आसा वाची म्हूण. तर हांव दासबोधा बद्दल सांगता म्हणना पळय तिणी म्हळें हांवें तुका कल्ले सांगल्या. तर ती पयलो स्तवनाचो जो पयलो ग्रंथारंभ आसा तो समास वाचून दाखयलो. हांगा कल सांगल्या श्रीराम. श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिले जी येथ, श्रवण केवियाने प्राप्त काय आहे. श्रोत्यान प्रश्न विचारलो. आता वक्त कल उत्तर दिता. वक्त्याल उत्तर. ग्रंथा नाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, येथे बोलिला विशद भक्ती मार्ग. भक्ती मार्ग विशद केला. भक्ती मार्ग मात्र वे समर्थ म्हणटा ती प्रत्येक लागल हांतून
चार अशी हें आसता ती कळ्ळें प्रकृतीचे नियम म्हूण येदो कळ्ळें एक क्रियाशक्ती असता कडेन कोण भावनीक असता भावना शक्ती असता प्रत्येक मानवी मनांतून चार नमुन्या शक्ती वास करतात सामान्य मनशांत क्रियाशक्ती म्हळ्यार एका काम करता कामाची इतल्या आवडणे सतत काम करता असता आणि मनापासून कंटाळासन काम करता थोडे लोक तांगेल भावना शक्ती प्रबळ असता हां तांकां चिक्के कले हें जाल्यार एकदम दोळ्यां उदक येता भावना प्रधानता बीपी असता बीपी थोडे लोक चिंतन करतात कले म्हळ्यार कितें चिंतन करचें मनन करचें हाची आवड आसता आणि थोडे लोकांक संयम शक्ती आसता दे डोंट इरप्ट दे रिस्पॉन्ड दे डोंट रिएक्ट ही भोव बरी जाल्यार हे चारय शक्ती आमगेल्याच हातूंत आसतात सगळ्यांक मनांत ह्या चार शक्ती आसतात तातूंत एखादी खंयची प्रबळ आसता कोणाक जर क्रियाशक्ती प्रबळ आसत तरी समर्थ म्हणटा ती तांणी कर्मयोग करता कर्मयोगाने म्हळ्यार जे आमी काम करता ती ते देवान दिलेलें काम अशी समजून तांणी ती भक्ती करता कर्मयोगाची सेवा करची हें करचें दूत जावचें हनुमंता वरी हनुमंत कर्मयोगी हनुमंतान सगळे मार्ग चोखाळ्ळे हां दुसरें भावना शक्ती कोणाक प्रबळ आसकी त्या चारींतली खंयची पूण एक जास्ती प्रबळ आसता तांणी भक्ती योग करयेत शेकडा 80% लोक भक्ती योग प्रिफर करतात कला म्हळ्यार इजी जाता फक्त आमी कोणाचेर विश्वास दवरता तितलेंच मुख्य ते इजी न्हय कोणाचेर सोंपोवन दिलें म्हगेली जबाबदारी म्हाका एक आवस आसा म्हळ की भक्ती योगा कसलें लागना फक्त भक्ती म्हळ्यार प्रेम लागता प्रेम हांगा मध्य काणी सांगिल्ली एक गरीब मनुष्य बॉम्बेन ते येना पळय तो श्रीमंत मनशां लग्न पळयता आमी एक एंगेजमेंटा वचून एंगेजमेंट निश्चेतांबूल म्हणटात तें ताका जवळ जवळ 10 लाख रुपये खर्च केले आसतले ताणें तें पळोवन आमी चाट जाली कळ्ळें तें आमच्यासल्यांक साथ दिना तो तरी गरीब गांव थोन आयिल्लो तो तोंड सान करून वचून घारा हांवसून विचारलें की त्या तोंड सान करून बसला म्हण ताणें सांगलें की म्हाका मगल केन्ना लग्न जावचें ना न्ही अम्मा कल्ल्या रे अशें कल्या म्हणटा बरो तरी आसा तूं काम सुद्दां लागल्या आतां कमावचें लागला गो पण खर्चोवच्या खंय पयशे आसात आमचे लागीं अरे पण घर आसा न्ही भाड्यान का जायना घर घेतल्या तूं कमायतस आम खावच्या पिवच्या सम मेळटा आनी लग्नाक पयसो लागना लग्नाक फक्त बायल मेळ्ळ्या पुरो तशी भक्ती करूंक कसलें लागना ढाई आखर प्रेम का पढे सो पंडित होय त्या भक्तीन तांक ज्ञान योग येता कडेन तांणी भक्ती योग करता त्या भक्तीन थान आपापी ज्ञान योग येता आतां थोड लोकांक चिंतन शक्ती प्रबल आसता कले म्हळ की ताजेर विचार करून ताजे प्रॉज एंड कॉन्स पळोवन मनन करून आचरण करता ती आनी मागीर विश्वास दवरता ती कस लायन सगळें पळयता ती तेंच तांणी ज्ञानयोग तांकां शक्य जाता ज्ञानयोग आनी थोडे ते संयम शक्ती मस्तच तांकां म्हळ्यार सगळे इंद्रियांचेर तागेलो काबू तांकां ध्यान योग सांगला समर्थांनी असले ते चार शक्ती आसात नवविधा भक्तींतून ताचे पयले ही जी पयली पायली ती संवाद रूप आतां संवाद रूप म्हळ्यार ग्रंथ दासबोध हो ग्रंथ हो आयकूंच आसतवे आयकूंच आसत की हय आयकूंच मात्र न्हय श्रवण करता श्रवण म्हळ्यार कलें श्रवण आनी आयकूंच्यान मस्त फरक आसा श्रवण म्हळ्यार मनान आयकूंचें आनी आयकूंचें म्हळ्यार कलें अरे तो मगल आयकना गो म्हळें बरें आयकना म्हळ्यार केप पसना तो बट ही डजंट लिसन ही हियर्स बट ही कॅनॉट लिसन इंग्लिशान ते म्हणटा ती थोडे शब्द कमी पडटा ती पण ह्या बाबतींत एप्रोप्रिएट वर्ड्स आसा ती तशी तांणी सांगल्या की आता येथे केला विशद भक्ती मार्ग
हं? त्यात पळया हांत कलकल असं तर हो जो ग्रंथ स ते सांगतात हो ग्रंथ स तर आपण जे सांगता तुमकां ते श्रवण कराती आणि तुमकां कसले प्रश्न पडटा ती ते विचारा ती आणि आपण ताजे उत्तर दिता. तुम्ही 100 पंत प्रश्न विचारा ती हांव बेजार नासतना उत्तर दिता जाल्यार हांत तुजो स्रोत आस तो इतले प्रश्न नंतर विचारता की समर्थांक सांगता लागता तूं पाशाण गोठ तरी बरो तुज पाशी म्हण कितले पण सांगितले तरी तेंच विचारता तर ताका एकदम वायट दिसलें अरे म्हाका पाशाण गोठ म्हणलें म्हण तर ते म्हणाले पाशाण गोठ तुज पाशी बरो कल्ल्याक तर ते पाशाण गोट्यांत न्हू जेन्ना देवाल मुर्ती घडयता मुर्तीकारू ताट शिन्ने मार नाक्काशील पार्ट काण उडयता गोमटी मूर्ती सगूण साकार मूर्ती तयार जाता तांत तामगे प्राण उमटून आमी ताजी प्राण प्रतिश्ठ करतात ती तांतून देवत्व सुद्दां आडयतात पात्रांत तशी तुज्यान देवत्व यावो दैवी गुण साकार जावो ती म्हणून हांव केन्ना दोन चिन्नी मार मान तुका वायट गुण काडच्या पळयता तूं परत वचून चिकलांत लोळण येता मरे तावळ कल्ले करचें आप्यापी येवन ते दुर्गुण परत येवन खिसता ती पाशाणाक तशें जायना एक फावट काण उडयली की ती मुर्तीच मुर्ती ताका ते चूर येवन परत चिकटना तेमी ती पाशाण गोठ तरी बरो म्हूण जाल्यार तांकां इतली कणव आसा आमचे बद्दल हां साध्या लोकां बद्दल तर तांणी कल सांगलें हांन तूं कल्ले आस तरी भक्ती मार्ग म्हळ्यार कसलें नवविधा भक्ती आस ज्ञान आस वैराग्याचें लक्षण आस अध्यात्म निरूपण आस हां हो एक अद्वैत ग्रंथ आस तावळी आमकां पूर्णत्व मेळका हाजी अगदी इच्छा आस जाल्यार आमी पळयिल्लें आमी हे आनंद यात्रा ग्रूप काडलो सूर केले तावळी पळयिल्लें की 4 नमुने लोक आमच्यांतूच आसत थोडे लोक बद्ध आसती मुमुक्ष आसती साधक आसती आनी सिद्ध आसती बरोबर तर सिद्ध म्हळ्यार आत्मज्ञान जालेले साधक म्हळ्यार साधन करतो आशिल्ले मुमुक्ष म्हळ्यार कसलें साधना करतात बाप जाल्यार तांकां अजुनी गुरू मेळ्ळी गुरू शोधांत तसले आनी बद्ध म्हळ्यार मात्र तांकां इच्छाय जायना प्रपंचांतू जशी फणस कापतना आमी हातां तेल लायनासतना कापूं घेतल्यार हात सगळे चिकट जातात आणि तोच हात जर केंसां लायले चुकून लागलो तरी ते सगळं चिकट केंसां लागता कापून काडका लागता ताजे हें सगळें काडूं जायना त्यामुळे तो हात आनी भायरय येना तशी प्रपंचान जो शिरता आनी भायरच येना भायऱ्यांची इच्छाय जायना ताका बद्ध म्हळ्यार हां बद्ध कशी आसता आला आला प्राणी जन्मासी आला झाला झाला वाढला थोर झाला केला केला हे यापही सर्व केला गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला अशें ते सांगतात जय जय रघुवीर समर्थ आतां ताजे पयलीं तें सांगता ती की हांव गॅरंटी दिता की बद्धची होती मुमुक्ष मूर्ख होती अति दक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्ग कल्ले हांव प्रेफर करता की ससार आस एक तरी हां दुसरें म्हळ्यार बद्धांक सुद्दां दे आर एलिजिबल टू जॉयन द ग्रूप ते ताबडतोब हें आयकल्यार ते मुमुक्ष जातले मूर्ख आशिल्ले लोक अति दक्ष म्हळ्यार सावध जातले जागी जातले अभक्त आशिल्ले लोकांक ते भक्त जातले अभक्त म्हळ्यार खरें नास्तिक थोडे नास्तिक असतात पूर्ण नास्तिक आशिल्ले ताबडतोब भक्त जावचे शकतात जाल्यार जे न्ही नास्तिक आसना ती आपण भक्त म्हणून घेता ती म्हळ्यार येतना वतना भिवन खंयचे देवळ दिसलें पांय पळय आनी कले दिसलें पांय पळय एक फातरा सेंदूर लावन दवरला पांय पळय ताजे भायर कले करना ते आपणा गेले हें करून घेवंका बरेपण करून घेवंका ही इच्छा तांकां जायना आनी मागची कले सतत प्रपंचाची जास्ती पयस मेळो हें मेळो तें मेळो अशें सगळें कळ्ळें मूर्ख होती अति दक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे
नाना दोष ते नासती, पतिततेची पावन होती, प्राणी पावे उत्तम गती श्रवण मात्रे. देहबुद्धी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार फक्त देह असे बुद्धी असता, ताजे धोके टळकात. नाना धोके देहबुद्धीचे, नाना किंत संदेहाचे, नाना उद्वेग संसाराचे नासती श्रवणे. श्रवण ही पहिली पायरी श्रवण आसकाची, आणि कड्डेची पायरी आत्मनिवेदन. श्रवण हे आम्ही इंटरेस्ट घेऊन श्रवणा मागशी लागता श्रवणान दोग जाण आसका लागता ती, कोण सांगतलस का आणि आयकतलस का. आतां हांगा पुस्तक वाचून जायना म्हणटात, थोडे जाण पारायण करतात, जाल्यार नुसतें पट 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 पारायण केल्यार समर्थ म्हणटात पारायणान नुसतें नारायण आसना, ताचो अर्थ कळका. अर्थ सांगतलो, सत्संग करतलो तितलोच ताका ज्ञानी आसका, एलिजिबल आसका, ताका कसलो पूण स्वता म्हणून अनुभव आसका. तावळ तांणी सांगल्यार आज समर्थान तूं बैसून जेन्ना सांगता ती आमकां तें भिडता पडटा, आणि म्हणून ताजेर आचरण करुया म्हणून अशें दिसता, वय की ना. तावळी तांणी हांगा कल्ल करचें तें फलश्रुती म्हळ्यार हा स्वरूप सांगलें ग्रंथारंभांत. तूं येथे केला विशद भक्ती मार्ग. भक्ती मार्गान तांणी कलकल आसता, त्या भक्तीक अनुस्यूत जावन भक्ती जावंक का जाल्यार कल जमका. भक्तींत आमी येवंक का जाल्यार भक्तीची इच्छा उत्पन्न जावचे खातीर आमकां वैराग्य येवंका. स्टेप बाय स्टेप वतात ते वैराग्य येवंका. वैराग्य केन्ना येता आमकां, आमी कसलें केलें तर की आमी सक्सेसफूल जायनी, चुकोवची जाता आसत अशी जेन्ना जाता, तावळ त्या दुख्खांत कितपत पळयलें मनुश्याक दुख्खाच बेजार येवन हें नाक्क बा म्हूण दिसता, तावळ वैराग्य येता. त्यामुळे ते तापत्रये पळला तोची झाला अधिकारी मोक्षाला. तशें तांणी सांगलें तापत्रय, तांचें सुद्दां वर्णन दुसऱ्या दशकांत तांणी सांगल्या कशी कशी जाता तापत्रय म्हणून. तर हांगा तांणी ताजी फलश्रुती सांगल्या. तुमकां एक सांगता, फलश्रुती खंयचे स्तोत्र आनी वाचतात न्ही, फलश्रुती केन्ना आसता, सगळे स्तोत्र जायना पडे फलश्रुती आसता खंयचेय स्तोत्रांत. जाल्यार हांगा तशें न्ही, हांगा ग्रंथाची फलश्रुती पयलेची सांगल्या तांणी. अगदी पयलेच सांगल्या कशी जातलें म्हण. आता श्रवण केलियाचे फळ, क्रिया पालटे तत्काळ, तुटे संशयाचे मूळ एकसरा. संशय ना जाता, ह्यो म्हाका कसलें मेळटलें की ना, कसलें फळ मेळटलें की ना, की हांव टायम वेस्ट करचो. समर्थ सांगतात ना ना ना, हांव ते हाजे इन्शुरन्स कन्सल्टंट नाल्यार सगळे कन्सल्टंट असतात न्ही, इनकम कन्सल्टंट्स, ते घार येवन आमकां हांत इन्वेस्ट करी तांत इन्वेस्ट करी म्हण आमी अशी इन्वेस्ट करतात की ना. हे इतले पयशे घाल्यार मगले 10 वर्सान कितले जातले तें सांग, म्हाका आनिकल बेनिफीट आसा तें सांग, तुगेलो रेट ऑफ इंट्रस्ट कितले आसा तें सांग. अशी कोर न्हू, ताका सतायस येतात मात न्ही, तो कागद पेन्सील बैसून ते आज अशी 7 वर्सान अशी 17 वर्सान अशी 25 वर्सान अशी एवरी इयर तूं कितले मेळटले. शिवाय तूं पयले भरलेलें भांडवल तूं परत मेळटा, प्रिमियम भरलेले अशी सगळं कोण एक्सप्लेन करना पडे. इफ ही इज कन्विन्स्ड इनफ ही गोज फॉर दॅट पॉलिसी ऑर वॉट एवर गुंतवणूक करूंक. तर समर्थ सांगता ते पूण पयशाचे तुमगेले फुकट गेल्यार परत मेळच्या जाता, मेळोवच्या जातात जाल्यार तुमगेलो अमूल्य वेळ तुमी इन्वेस्ट करतात. ग्रंथ आयकूंचे खातीर इतलो वेळ तुमी घालयत आसत, तावळ तुमकां कळका न्हय कसलें आसम, वय की न्ही. ह्या ग्रंथ आसत, त्या ग्रंथांत आपण प्रयत्नपूर्वक संवाद रुपाने तुमगेल्या मनात कलकले कल्मश म्हणटात ताका, गांठटी जाल्या ती झांटी जाल्या, केंस मस्त दिवस न्हिदोवन आशिल्ल्याक न्ही, न्हिदोनू आसल्यारी झांटी जाता केंसांक. ताची एक उपाय म्हळ्यार केंस कापून सोडचे. जाल्यार एकेकल्यांक इतले गोमटे केंस आसता कापची जिवार येता, ताळे आमी कल करता ती हळू 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 अशी हातान हे कोण 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 एक गांठी सोडयतात. तेल लावन ते स्पेशल तेल मेळटा तें लावन हगूर 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 तासभर बैसून ते सोडयतात. तावळी ते केंस शाबूत व्हरतात कोमटेची. तशी हांगा ग्रंथच न्ही, ग्रंथ म्हळ्यार ग्रंथी
ग्रंथी वेल्याने ग्रंथ आयला. ग्रंथी म्हळ्यार कळ्ळें नॉट्स. नॉट्स म्हळ्यार कळ्ळें की गांठ्य. गांठ्य गांठ्य जालेले आसा ती, मारले मांडले जाणटीचे. ऑल कन्फ्युजन इन मायंड. त्यामुळे ते हगूर 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 मायंडांत कन्फ्युजन वचचे खातीर ते हगूर हगूर एक एक गांठ उकलत वतात. म्हळ्यार कळ्ळें उलगडत वतात. उलगडटा ती जशी फूल हगूर फुलता न्ही तशी एक 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 गांठ सोडयना पळय त्या हक्क श्रोत्याक सुद्दां हा बरें जालें अशें दिसता, हलकें दिसता, मन हलकें जाता. गांठी सुटले मनांतल्यो की मन मोकळें जाता. आणि मोकळे जाले मनाक आनंद भितर वचूं शकता. आमी प्रत्येक फावट गुरुतत्व आमगेले सांगात भितर ब्रीद करता आसतात जाल्यार आमगेले नाक्क जाले नकारार्थी विचार जे आसा ते इतले भरल्या ती आंगांतून ब्लड सेल्स मना सेल्सांतून की दे कांट एक्सेप्ट दॅट गुरुतत्व सेल्स ना एक्सेप्ट करना. तेमी पुरे आमी परत इनेल एक्सेल करतात परत. जशी आमी प्राणवायू घेतात शरिरा खातीर तशी मना खातीर ते राम तत्व आसता, नामाच तत्व टीप 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 करून भितर येत आसता. ते वायट विचारांनी ताका जाग वच मेळना. ठाण मांडोवच्याक परत वतात. तर तेमी ते विचार हगूर हगूर त्या गांठे सोडयल की जशी ब्लड थिनर दिता ती आणि ब्लड वेसल्सांतून ब्लॉकेज आसता. मागीर कोण कोणाक ब्रेनाचे रोग जाता ती, कोणाक हार्ट अटॅक येता हय की न्ही. त्या ब्लॉकेज वच्चाक ब्लड थिनर दितात तशें ते गांठे सोडोवंच काम समर्थन करता आसतात. तर त्या सांगतात ते आता श्रवण केलियाचे फळ क्रिया पालटे तत्काळ तुटे संशयाचे मूळ एक सरा. मार्ग सापडे सुगम न लगे साधन दुर्गम सायोज्य मुक्तीचे वर्म. वर्म म्हळ्यार कळ्ळें चावी. चावी तुमकां मुक्ती मेळका म्हण मनांत असल्यार तुम्ही बद्धशील तर की हांव तुमकां मुक्ती मेळोवन दिता. कितले गॅरंटी आनी कितले कॉन्फिडन्स, कितले कॉन्फिडन्स. ही स्थायी पडे नासे अज्ञान दुःख भ्रांती शीघ्रच येथे ज्ञान प्राप्ती. आणि हांग सांगल्या ज्ञान म्हळ्यार अनुभव. शीघ्रच येथे ज्ञान प्राप्ती ऐसी आहे फळश्रुती ये ग्रंथ. हां योग्यांचे परमभाग्य अंगी बाणे ते वैराग्य चातुर्यकडे यथायोग्य विवेके सहित. विवेक म्हळ्यार कळ्ळें तें कळटा. सम तुम्ही विचार करूं लागतली. भ्रांत अवगुणी अवलक्षण जे आसती ते होती सुलक्षण धूर्त तार्किक विचक्षण समयो जाणती. अरे आळशी ते साक्षपी होती, पापी तेच पस्तावती, निंदक तेच वंदू लागती भक्ती मार्गास. बद्धची होती मुमुक्षु मूर्ख होती अतिदक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गी. हे सगळं सांगना पडे आता कड्डेटांनी त्या दशकांतून तांकां सगळ्यांगेर आशिर्वाद जायत कळ्ळें. म्हळ्यार तांगेल मी पण नाच ते परमेश्वरा भितर बशील परमेश्वरा सगळे कोण कोण तांकां अनुकूल करून दिल की दासबोध बरोवच्याक सगळ्यांक स्तवन करता ती. गणेश स्तवन, शारदा स्तवन, सभा स्तवन, सद्गुरू स्तवन, प्रत्येक संत स्तवन, श्रोते स्तवन, शेवटी देह स्तवन शरीराचे, कवित्व स्तवन, नरदेह स्तवन. नरदेह घबाड मेळ्ळें ते सांगतात. हां तरी आमी तांकां ते शरीर आसा म्हूण आमी आमगेलें बरेंपण कोण घेवचे शकतात. ते सांगतात धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जरे जो जो कीजे परमार्थ लाहो तो तो पावे सिद्धी ते. हां अशेंच तेमी ती तुमी भिवू नाका ती. आपण तुमकां गॅरंटी दिता की तुमी हांथान भायर पडटली. बद्धची होती मुमुक्ष, मुमुक्षची होती साधक, साधक ते होती सिद्ध, आळशी ते हे साक्षप होती प्रयत्नवादी जातले असं सगळं ते सांगतात. आणि तावळी दुसरे दशकांतू हांतू त्या प्रमाणे तांकां पयलेचे दशक मस्त महत्वाचे आसत. आमी 17 दशक केल्ले जाल्यार 7 दशक थंय ते मस्त महत्वाचे कळ्ळें. म्हळ्यार
दशक दुसरो मूर्ख लक्षणांचो. मूर्ख लक्षणां म्हळ्यार कळ्ळें. हां, तर तावळ हे कल खातीर आस गो तसले आमगेल वागण्यांतूं आतां आमी इतले थंय येवन पावली. जवळ जवळ 2 वर्स जावंची आयली आमी आनंद यात्रेंत आसत. तावळ केन्ना पूण आमी मातशी वळ न्हू आमगे इंट्रोस्पेक्शन करता. आमच्यान कसलो तरी बदल जाला आमच्यान तूं म्हळ्यार कळ्ळें. आमी सुकडी आशिल्ली थोर जाली किंवा अगदी हेल्दी आशिल्ली शरिराने जेळ्ळू जाली. हो बदल न्हय, तर आमगेल्या वागण्यांतूं आमगेल्या मनस्थितींतूं आमगेल्या मनांत तूं कसले बदल जाला वे. हे खरी आध्यात्मीक साधना ती आसा. कळ्ळें. आतां हे करतना पडत मूर्ख लोक समाजांत बोकाळ्ळे अक्षरशा. म्हळ्यार कळ्ळें. थोडे वाचले की तांकां दिसता आमकां मस्त कळ्ळें. समर्थ सांगतात तांगेल वाट्टे वचूं नाका. पोथी पड पड जगमुआ पंडित भयानक होय. ढाई आखर प्रेम का पढे सो पंडित होय. तशी त्याची ढाई आखर प्रेमान सगळ्याला वागत. पडत मूर्ख जावं नाकात. प्रत्येकाचो अनुभव घेयात. ताचे खातीर सान चेरडूशे जायात. थेंबुटा जाय. थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची जाला. गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. तर आम्ही हॉट जाऊन गेले जाल्यार आत्ता सान्न कशी जाल्ल्यांत की ना थोडेपणी थेंबूट जावचे मार्गार आसत की ना. त्यावे थेंबूटो ते सागरा उदकाच गुणधर्म सुद्दां आमगे येवंकात. सागराच कितले गुणधर्म आमकां तो फक्त मिठच सागर म्हूण दिसता सागरा उदक. जाल्यार न्हंय जेन्ना व्हांवन समुद्रांत येवन मेळटा. समुद्राला तिगल संलग्न जाता एक रूप जाता. जाल्यार मस्त फनता तो सागर तिका हांगा परत पर्वताचेर पेटयता. कुळार पेटयता. ते कशी पेटयता. ती मिठ्ठा उदकांत एक जालेली आसता. जाल्यार तिका मीठ तिगल आपण दवरून घेवन तिका पवित्र स्वच्छ उदक करून वाफ करून तिका वयर पेटयता. आनी वायू रुपान ते वचून पर्वतांत वचून परत उद्दा जावन येतात. तशी नमुन्याचें ते सागर. तशी हें परब्रह्म आमगेलें इतलें बरें आसत. इतलें बरें आसत. ते एक फंत दिसलें की आमकां परत येवंका म्हूण दिसना. कले उलोवंका म्हूण दिसना. तांतूं एक जावया म्हूण दिसता. हां, जाल्यार परत आईल तरके ते म्हणटा तूं पवित्र जावन वच. आनी जे मार्गान कश्टाळ लोक आसत तांकां परत वयर काडूं पळय. हें तांगेलें सांगणें आसत. जाल्यार पडत मूर्ख जे आसता ती तांकां कल दिसता तांकां लोकेशणां आनी वित्तेशणां म्हळ्यार पयशा मागची आनी प्रसिद्धी मागची आनी सत्तेशणां सत्य जावंका खुर्ची खातीर इंद्र जावन बसतात. सगळेच इंद्र आसत आमगेल्या हांगा. इंद्र कल्की आस न्ही ते कल्की भजन आसत. तशी म्हाका आतां तें पाठ ना जाल्यार आमगेल्या हातूं आशिल्लें गोकुळाष्टमी भजनेच्यान इंद्र 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 तूं म्हणून. तशी सगळेच इंद्र मच्छिंद्र कोणें जायना ती. पारमार्थीक जावंका म्हळ्यार खरें पडत मूर्ख पत्करलो पण पडत मूर्ख जावं नाका. दुसऱ्या दशकांत जालें. पारमार्थीक मनशाल खाजगी जीवन मुख्य शुद्ध जावंका. घार आईल मनुष्या गेले तांणी आपण जावन प्रेमान स्वागत करता. ते तागेलें खाजगी जीवन सगळ्याला झगडता बसचें ना. साधकान आपणागेल्या जिवनाचें वेवस्थीत नियोजन करता. नियोजन म्हळ्यार प्लॅनिंग आसता. सगळ्याक 24 तासच मेळटात. कोणाक 25-26 तास मेळना. जाल्यार कितले घंटे उठावचें जालें उठायना पण करचें कलें. तांचें प्लॅनिंग आसता प्रत्येकल्या गेलें. हां, की संवसाराक कितलो वेळ दिवचो. परमार्थाक कितलो वेळ दिवचो. आनी कामांत नाम घेवचें जायना म्हणटात. तर नामाची इतली संवय लावन घेवची की नाम हें आपआपी घडका. सोहम अहमसा सोहम नाही जालें तर की इवन रामनाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तें चालू आसता. आमकां लक्षांत सुद्दां येना की तें चालू आसा म्हणून. जशी हवा आमी हें करता आसत इनहेल एक्सेल करता आसत आमकां कळटलें चालू आसा म्हणून. जेन्ना ऑक्सिजन मेळना वयर हांतू वतात पर्वताचेर तांकां ऑक्सिजन मेळना तावळी ते हें जातात एकदम नर्वस जातात. म्हळ्यार श्वास काडूं जायना म्हणना पण तांकां हवेच म्हत्व कळटा. नाल्यार हवा हांगा आजू बाजू सगळे कडेन आसत तांकां ताचें म्हत्व कळना. वाट्टेल
कशें आमी वापरता ती पर्यावरण हें तें कसलें करना तेमी तर ते कोर का तरी तांकां खाजगी जीवन शुद्ध आसता थोडे लोक वता ती रस्त्यार हांगा थंय थुंकता ती मस्त गाप मारता ती अशी जावंका तशी जावंका जाल्यार खाजगी जीवन अगदी अत्यंत दळिद्री तशी असू नये शुद्ध आसता साधकान आपणा जीवनात व्यवस्थित नियोजन करका प्रमादरहित जीवन हां जगचें म्हळ्यार ही कल सामान्य गोष्ट न्ही कलम्यारी आमगेले हान तूं प्रपंचान तूं एक सम आमगेले कोणाले पाल पडता म्हळ्यार कोणाल्या गांठी पडता प्रापंचीक लोकांले आनी ते बिझनेसमॅनच आसतात बिझनेसमॅन आसतात कळ्ळें न्ही तरी एकल्यान इंटरव्यू घेतलो खंय पयलीं हांव वॉट्सॅपाचेर वाचलें एक स्टॉक ब्रोकर खंय तुका सगळ्यांत प्रेम केल्ल्याचेर पयसो हां न्ही पण तुगेलें खाजगी जीवन आसतलें न्ही त्या खाजगी जिवनांत नातेवाईक आनी पळयल्यार तुगेलें तांचेर कितलें प्रेम आसा कोणाचेर प्रेम आसा तांचलें आशिल्लें पयशाचेर म्हणटात तरी मागीर आतां मुखार तुगेलें कलें हें जालें तरी तूं कायम पयशा प्रेम कायम मगलें तर आत्त कल्ल्याचेर आतां हांव तुका कलें म्हणलें तर हांव तुगेलो इंटरव्यू घेवन आयलां तर तो कल म्हणटा गो तसो तूं मगल इंटरव्यू घेतना कितले हें मगल टायम वेस्ट केलो तितल्यान म्हाका आनी जास्ती पयशे मेळटा आशिल्लो हो विचार म्हाका मनांत येता तसो म्हळ्यार अशी हो प्रापंचीक सतत पयशा बद्दल विचार करता जाल्यार दासबोधा असले ग्रंथ जर उखलून सांगले कोणें श्रवण भक्ती घडली तरी कल जाता सम आमी सुदारता ती सुदारणा आनी संस्कृती हे हातांत हात घालून चलतात मॉडर्न कलकल येतास आमी जरूर यूज करता जाल्यार आमगेल बरेपणा खातीर यूज करता आमगेल संस्कृती सोडच्या ना हां तर हो दशक आसा न्ही तो आमकां आत्मनिरीक्षण करच्या लायता आमी खंय आसा ती मूर्ख लोक म्हळ्यार कशें आसता ती हां पयलीं स्वताक तपासचें की हांव सद्या खंयचे टप्प्याचेर आसा आत्मनिरीक्षण करचें खरें प्रामाणीकपणान ताका फक्त प्रामाणीकपण लागता आनी साक्षी भाव म्हळ्यार चिक्के बाजू येवन पळोवंका स्वताक तपासतना नाजाल्यार आमी सगळ्याचें समर्थनच करतात वय कल्ल्या झगोणे तो म्हाका तशीच म्हणालो म्हणून म्हाका वायट दिसलें म्हणून हांव झगडलो तशी ना आत्मनिरीक्षण करतना स्वविश्लेशण करतना आमी थोडे त्रयस्थ जावन विचार करता मगल जागेर दुसरोच आसा म्हूण समजून तो तशी वागता म्हण आपण तें बरोबर आसलें हांव दासबोधाची साधीक आसा तर हांव तशें वागचें बरोबर वे ना तरी समज जर हांव वागना कळ्ळें मगल खंय चुकता तरी मगल स्वता वागण्यात बदल करचें हांव केलें परिवर्तन करता ताचो हांव विचार करतले तें करता आनी कड्डेरी आत्मपरिवर्तन जाता जाता मगल ध्येय हांव केन्नाय विसरना आनंद यात्रा कल खातीर काडल्या आमकां पूर्णत्वाक थंय पावचें आसा त्या दृश्टीन आमी विचार करचो आसता तें आत्मनिवेदन हे 3 टप्पे म्हळ्यार दासबोधाचें सार जावन आसा आनी दुसरो दशक आसा न्ही तो मनाक रूप सज्जालय म्हणटात ताका म्हळ्यार एक ब्युटी पार्लर आसता न्ही तशी शरिराक सजोवच्याक आमी ब्युटी पार्लराक वता ती म्हळ्यार हांव वतना जाल्यार वता ती तातूंय ब्रायडल मेकअप म्हूण आसता खंय लग्नाक वतना आनी ते व्हंकलेन नटचे पेक्षा व्हंकलेले मैत्रीण जास्ती नटलेले आसता कळ्ळें म्हळ्यार व्हंकलेक पळय चिके म्हाका दिसता मनांत पुकू जाता आसता मग संवसार कशें जातलो समज जातलो न्हय हांव सुख सोडून वचचें म्हण तर ती जी तिगेल मैत्रीण आयिल्ली आसता ती कळ्ळें ना ती बिंदास्त ती एन्जॉयच करूं आयिल्ली आसता तशी शरीर सजोवंच मात्र न्हय तरी घर बांदतना ते उदाहरण दिता ती घर बांदतना आमी घर भायर तान कितलें गोमटें करतात ती तितलेंच राबू वच पयलें ताजें इंटिरियर डेकोरेशन करतात न्ही आमकां समजायशी आमगेली वेवस्था समजायशी तांत सगळे सुख सोयी आसतात की ना तें पळयतात तशी आमगेलें नियोजन आसता थोडो वेळ पुडी आमकां परमार्थाक दिवच्या जात की ना आमी ताचे खातीर वेळ दवरका म्हळ्यार कोणें कंपल्शन करूं न्हय पण हांव स्वता जावन दिसता आतां दासबोधाक ह्या ना जावच्या मस्त सभी बी आसतात जाल्यार येवच्याक एक कारण आसता तें म्हळ्यार ताजे बद्दलची ओढ सगळे ओढी कंट्रोल कोर न्हू आमी दासबोध श्रवणा येवन बसतात वे हें पळोवंका आमगेले दुर्गुण काण उडोवंक खातीर
कान उडोवंची कशी हगूर हगूर जाता ती नामाने आणि बरे संस्काराचे दृढीकरण जावंका ह्या खातीर ह्या दशकांत तांणी कल केल्या थोडे डूज अँड डोंट्स सांगले तशीची आमकां मनाचे श्लोक वाचका ती म्हूण सांगल्या ते श्रवण करता ताजे मना श्लोकाचे आनी ताजें मनन करता कित्याक म्हळ्यार ते एक्चुली ते नटशेल दासबोधच आसा हें करा ती तें करूं नाका ती हां मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे असं सगळं जनी निंद्यते सर्व सोडोनी द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे आम्ही कल कोर नये हे विधी निषेध पाळकात थोडे सेल्फ डिसिप्लिन असता डिसिप्लिन ह्या दशकांतून व्यक्तिमत्व विकासाची मस्त तांणी हें दिल्या कशी कोरका पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कशी कोरका मूर्ख आशिल्ल्यान सुद्दां बुदवंत कशें जावं येद तावळी जीवन ही आम कोणे समर्थान सांगले म्हूण आमी बरें जावचें म्हूण न्हय आमकां भितरल्यान अशी दिसका एक उर्मी येवंका वय बा म्हाका चुकतस हांवें बरें जावंका म्हाका कल्याण कोण घेवंका हां आयुश्य मस्त मोल्लाचें आस आमकां लॉटरी लागील वारी हो देह मेळ्ळा ताजें बरेंपण कोण घेवया कोणा गो तूं नंतर खंयच देह मेळटलो खंय वतले आमी कसलें कळना आनी मुख्य म्हळ्यार आमगेले हातांत कसलें ना हें कळका जे आमी हें करतात की तांतूं सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे अधिष्ठान म्हळ्यार कसलें एक हें कल म्हणटात ताका बेस आमी गणपती अशी दवरनात मखरांत गणपती दिवसा गणपती हाडटात न्ही माती मुर्ती ती आमी एक हाचेर दवरतात कले ताका बेस आसता पाट म्हणा मांडाईचेर आनी दवरतात ती अशीच दवरनात आनी ते मखरान सजावट कोण दवरतात तशी शरिराची वाडी सांगा ती आमकां आंतरीक जीवन सुद्दां समृद्ध जावंका कल्या म्हळ्यार भितर आमगेलो अंतरात्मा बसला ते जीवन समृद्ध अशी हगूर उमलका हळुवार कळीची फूल जाता न्ही कळना केन्ना फूल जाता म्हणून आमकां कळटलें केन्ना फूल जाता म्हणून अजिबात कळना जाल्यार ते अचानक फुलता तशें प्रत्येक वाडदिवसाक आमी कितलें भितर थान उमलता ती तें पळोवंक हां आमगे सद्गुणांत थोडी तरी वाड जाल्या की आमगेल्या आनंदांत वाड जाल्या की ना तें पळोवंक पारमार्थीक जावचे पयलें आमी प्रामाणीक मनुश्य जावंका आधी प्रपंच करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेका राधाकृष्णन म्हणटा ती डॉक्टर राधाकृष्णन विज्ञान सायन मनुष्य विमाना थ्रू पक्षां वारी उब्बू लागलो तशी हडड बोट्यान बैसून माशले वारी उदकांत राबू लागलो पाणबूड येता ती सगळें जाल्यार मनुष्यावर वागून जमिनीरी डावन टू अर्थ राबूक विसरलो तशी जावनी तशी जर करनी प्लॅनिंग करनी तरी दुःख म्हळ्यार कसलें वैराग्य येवच्या पयलीं कल जावंका दुःख आसता दुःख असल्यार मात्र तें साध्य जाता म्हणून तांणी समर्थांगल कृपेने दासबोध तांकां पयले दशकांत स्तवन केलें न्हय आतां दुसरे दशकांतूं दैवी संपत्ती आसुरी संपत्ती आज चर्चा तिसरे दशकांतूं जर मनुष्याने दैवी संपत्ती संपादन करचो प्रयत्नच करनी बरे गुण घेवंच प्रयत्नच करनी तरी सगळे वैरी टपलेलेच आसता ती हें घालूक हांव सिएटल पळयल्लें सिएटल आमी वचूलेलीं आमगेले चार्डाल घार तावळ पळयल्लें दोन जंगला मध्य एक रस्तो आसता आनी दोन रस्त्या मध्य एक जंगल आसता ते जंगलांत हडड अस्वल कुगर म्हणलेली टप्पून बशिल्ली आसतात कोण येता आनी आमी तांचेर घाल करतात तशी आसुरी जे भाव असतात न्ही ते टप्पून बशिल्ले आसतात आमचेर आरूढ जावच्याक तेमी आमी प्रयत्नपूर्वक दैवी संपत्ती नाम जर घेनी आमगेले संरक्षण कोण करचें ताचे खातीर दुख्खांच एक एन्सायक्लोपिडी म्हणून येद तशें हो दशक तिसरोच नाना नमुन्याचे दुख्ख तांणी इतलें वर्णन करून सांगलें की एक मनशाक तो प्रपंचाक कशी लागलो एक बायल जाली दुसरी बायल जाली तिसरी बायल जाली
शेवटी अशी दिवस आयले की ती चेडवं बापसूक मारूंक लागली खंय, ताका पोट्टा घालनात, देवा म्हूण रडलो तो वदरून. तावळ थंय समर्थांगल आगमन जालें आनी तो मुमुक्षू जालो. जाल्यार तो सर आयुश्य पुराय फुकट गेलें न्ही. जाल्यार मुखावल जन्मांतरी तो मुमुक्षू म्हूण मुखार वतलो. कितले तरी आमी मुमुक्षू जावंक, आनी मुमुक्षू मात्र न्हय, मुखाल साधन सुद्दां सगळें कल्पांत जायना फुडें आमी सुद्दां मुक्त जातलीं म्हूण तें कल्लें. कल्पांत जावची वाट कल्ल्या पडोवची. ह्याची देही ह्याची डोळा आमी सगळें मेळोया. आनी तुमी येता सती आमकां आनंद आस. जगात मिथ्यत्व, प्रपंचाच व्यर्थत्व साधका मनाचेर बिंबोवचे खातीर समर्थांनी अगदी हातूंत 10 समास बरयले. दुख्खांचो एक एन्सायक्लोपिडियेचो. ताचे खातीर प्रयत्नवादी पुरुषार्थी संत आसत. जीवन हें दुख्खाट डबोलेंची जाल्यार कल्लें सर तेंची भगवंतागल अधिश्ठान आसका तें सांगलें ताणें. आतां चवथे हांतून नुस्तें मरण अटळ आस जाल्यार आमकां जग सगळें सांगता. जग हें अशीच आस, जग कशें आस सगळें जग आमकां शिकयता. जाल्यार हांव कशी जगता हें संत सांगतात. तें हांतून सांगलें आमी कशें जगता, आमगेलें आयुश्य कशें प्लॅन करता. मनुश्य आपणाल्या आयुश्याची भांगार कशी करून घेता. तावळ मात्र तो देहाच्या मरणाक आनंदाने कन्फ्रंट करूं शकता हें तांणी सांगलें. मनाक वैराग्य येवंका. वैराग्य याना पण तें टिकतल वैराग्य आसता. ताचे खातीर सतत भक्ती करता. तांताणें दशक चवथो नवविधा भक्ती, तांतूं श्रवण आनी लास्ट आसता तें आत्मनिवेदन. 9 पायऱ्यो आसात. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम. ह्यो 10 पायऱ्यो. 10 पायऱ्यांतून तांणी कल सांगल्या सगळे 10 पायऱ्यो सुद्दां म्हळ्यार एक एकच करता. एक पायरीन न्हू संक्रमण म्हणटात ताका. म्हळ्यार कल्लें डार्विन्स थियरी आशिल्लें तशें. श्रवण करना फुडें मस्त आयकलें केलें तांतूं की तें दुसऱ्यांक सांगता म्हूण दिसता. तांतान कीर्तन भक्ती उदया पावता. कीर्तन करता करता तें नाम घेता घेता तें नामांत आमी इतले रंगून वतात. तें श्रवण भक्ती कशें करता तावळ सांगलें. कशी करता, कान करिगा सर्वांगा तशी कोर न्हू. आनी कसलें श्रवण करता तुमी सांगता व दशक चवथ्यांतून तांणी पयले समास श्रवणाचेर आसा. दशक 7व्यांत 8 आनी 9 हे 2 समास श्रवण भक्तीचेर आसा. आनी 17व्या दशकान परत 3 समास श्रवण भक्तीचेर आसा. इतले आमी आयकूनचे आनी श्रवण हातूंत कशी फरक तरी मना पासून आयकूनचे. कान करी रे सर्वांगा. जशी हिन्ने कोणी कुबजेने श्री कृष्णान रात्री 2 घंटा वचून बासरी वाजयली. तेमी न्हंये पेल्दिकान उबरून आनी तिने अर्द कुर्ता इतले उदकांत बैसून राबून तिने अशी ओंजळ घेवन ते कान्ना आयकून घेतले. म्हळ्यार अशी घळ 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 अश्रू व्हांवच्या लागले. तिका कल्लें ना आनी तांतूंत सगळें सारच आशिल्लें, मर्म आशिल्लें. तशें आमी श्रवण करतना कसलें श्रवण करता, सार तेंचें श्रवण करता. सार म्हळ्यार कल्लें, सार म्हळ्यार तथ्य जें आमी आयकता ती ताका मस्त शब्दांक महत्व आसता. जाल्यार शब्द हे पेटया भायर आसतात. शब्दाचो शब्दार्थ, भावार्थ, मतीतार्थ म्हळ्यार आमगेले मतीक कशें कळटा आनी गूढार्थ इतले सगळे नमुन्याचे अर्थ आसतात. कळ्ळें. ते तांतूंत मर्म आमी घेवंका, तथ्य घेवंका. तथ्य म्हळ्यार कळ्ळें, मर्म म्हळ्यार कळ्ळें जें आमकां प्रॅक्टिकली वापरचें जाता. आमगे लायफ सुदारचे खातीर जें आमकां वापरचें जाता तें आमी मर्म म्हूण तें श्रवण करून तें दवरता. आतां गोमटे शब्द आसा ती आतां हांव सांगता समज तितले उलयता आसत गोमटेकून उलोवन घेता आसत ती तें तुमकां मस्त आवडटा आसतलें. जाल्यार सगळें घेवन वचचें न्ही. घेवन वचचें सगळें जाल्यार तांतूंत जे गोमटे शब्द आनी आसत न्ही ते पाठ करता म्हूण ना. ते आप्यापीच मनांत रुचकात ते. तावळ ते गोमटे जे शब्द आसा ती ते बरे आसत पण तांतूंत अर्थ, मर्म हांव कशी जगता हें सांगलें. जें नियोजन करता म्हळ्यार करूं लागता.
वाईट गुण सोडका ती म्हळ्यार सोडू लागका, बरे गुणा संगतींत राबका म्हळ्यार राबका तशी. ताचे खातीर बर मनुश्य कोणू हें सोदून काडू शिकका, चिके बुदवंत जावका. हे अध्यात्म म्हळ्यार येरा गबाळाचे काम नव्हे, तेथे पाहिजे जातीचे. म्हळ्यार आमी इतू जाण 10-12 लोक जे टिकल्या ती वी आर जातीचे. तेमी ती कॉलर टाईट करका म्हणना जाल्यार आमी तांतू मुर्खा, लॉंडचे मूर्त न्ही, आनी बरें लागता. तशें अध्यात्माचे अनुभवांत आमी मुर्खा. आमी दागीने घेतात न्ही, तावळी ते पयले घेतना खंयचे बरे दागीने आमी अक्षय तृतीयेक वचून भांगार घेवच्या. तर भांगार म्हण कोणे फट्टी दिवच्याक शकता, 1 ग्राम भांगार जाल्यार आमी मस्त पयशे दिवच्यान घेता ती, ताजो कस पळयतात बरें आस की ना, कितली पर्सेंटेजाचें आस, 24 कॅरेट्स आस की 23 कॅरेट्स आस की, ते कशें म्हण कोरून घेतात वय की न्ही. तर दुकानदारू ते गोमट्यांचे आमी घेता ती, त्या गोमट्या पेटयेन घाल आनी गोमटे दिसता, ते घार घेवन येता ती. तर आमी ते घाल घेतना पेटये सकट घाल घेतात वय, पेटये सकट घालनात आमी कल करता ती. तरी ते दागीन मात्र काडून गळ्यान घाल घेतात, कशें दिसता पळोवन. आनी पेटयो बाजू दवरतात. लॉकरान दवरतना सगळे पेटयो एक कडेन धरनात. तावळ आमी एक सॉफ्ट हल्ली ते संगीत सुदाचे बॅग्स मेळटात, तातूंत ते भांगार मात्र दवरचे जाता, विंगड विंगड कंपार्टमेंट्स. थँक्स, म्हाका ताजे ॲड करचे ना संगीत सुदाचे, जाल्यार ती बरें काम करता खरेंची. ते आमकां मस्त अध्यात्मीक शिकयता ती कशी मर्म सांठोवचें म्हणून. तशी ते मनान तूं मर्म दवरका आनी तशें वागच्या लागता. आनी जेन्ना कोणें दुसरी विचारता ती, हे तूं कल शिकली गो, काल कल सांगली शिवांगी पाचिन्ने म्हणल्यार तुमी ते गोमटे शब्द तुमगे शब्द घाल्यार हरकत ना, जाल्यार तुमी ते जगच्या लागल्यार तुमगे स्वानुभवान थावन जे बोल येतात हां, ते एक कीर्तन जाता. विवेकाची ठरलोल ऐसे बोलावे बोल, आपुल्या मते उगीच चिखल कालवू नको रे, हरिभजना वीण काळ घालवू नको रे. दोरीच्या सापा भिवूनी भवा, भिवूनी भवा, भेट नाही जीवा शिवा, अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे. हे सांगेद विचारतल्यांक, हरिभजना वीण काळ घालवू नको रे. तसे 9 भक्तीचे प्रकार असत, प्रत्येक स्वतंत्र स्वयंपूर्ण आस. एक भक्तीन थावन दुसरी भक्ती येता हे खरेंच, जाल्यार हां थोडे संत लोक तांकां सगळे भक्तीची तांणी हें केल्या, कले अनुभव घेतला. फक्त श्रवण भक्तीच कोरून कशें जाता पळयल्या, कीर्तन भक्ती मात्र कोरून कशें जाता म्हण पळयल्या, आनी सगळे भक्ती गुण्या गोविंदान नांदतात तो संत. जाल्यार एकेकले एकच हांतू थावन, एक पायरीचेर थावन सुद्दांय ताजी एक्सेलन्स जाल्यार एक्सेल जाल्यार तुमी मुक्ती मेळोवच्या शकतात, एक पायरी थावन सुद्दां. तर भक्तीचे 9 हे पायरे म्हळ्यार साधकां खातीर एक सुवर्ण संदी आसता. एक नमुन्या भक्ती आमकां दिवसभर करूं जायना, दिवसभर माळ घेवन बसूं जायना, जप करता घरची काम आसतात, ताची उपाय आसतात. येतन वतन नाम घेवन ते रुजोवचे. नाम आमी घेतिल्लें नाम आमी आयकूंक म्हळ्यार ते रुजता तशी, हें मर्म आसता तुमी. तरी कामांत राम नाम न्ही, नामांत काम करता म्हळ्यार आपोआप नामय जाता आनी कामय गोमटें जाता सगळें, कळ्ळें न्हय. तशें सगळें जे कोणाक सांगचें आसा हें पूज करचें स मना पासून करची, जे कल करता ती मना पासून करचें. आनी शेवटी येता आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन हाजे 3 टप्पे तांणी सांगलेत. एक्चुली तांणी ताजे खातीर जाणकार मनुश्य लागता. हें कळचे खातीर मार्गदर्शक सतत सदैव आसल्यार बरें. तांचल्या थंय आमी मंत्र घेता, त्या स्वाम्याल्या थनणी हां. मंत्र म्हळ्यार खले मननांत रायते, मननांत रायते, मनन कोरून हें जाता. नाल्यार कल जाता आजकाल इतले गुरू म्हूण बोकाळ्ळे ती कल्लेपणी मंत्र दिता ती ना अरत्र ना परत्र. यस्य कस्य तरोर मूलम येन केनापि मिश्रितम, यस्मै तस्मै प्रदातव्यम, यद्वा तद्वा भविष्यति. अशें
एकल्यान एक हास्य हे ताजेर हांव संस्कृतीक नाटक केलेलें. हां, एक चेरडाक अडगळी खोलींत वचून विंचू चाबलो खंय. ताची विश चडत न्हय. ती कामवाली मात्र आशिल्ली, ती घेवन लागीं आशिल्ली वैद्याल घार वचुली. थंय वैद्य नाशिल्लो, तागेलो पूत बशिल्लो. ताका अर्दवट ज्ञान, ताणें खंयची मूळ दिल्लें आनी तें कलकी उदकांत तूं झरोवन दी म्हणचे बदलाक निंबया रसान झरोवन दी म्हण सांग. तें तिणें झरयलें म्हणया आनी ताका खंय चाबलें थंय लाय म्हण. तिणें तें चल्ल्या विचारलें, तूं खंय चाबलें मा म्हण. ताणें त्या कुडाल्याक दाखयलें, थंय म्हाका चाबलें म्हण. पळया, म्हळ्यार प्रत्येकच गोंधळ घालता, प्रत्येक नमुन्याचो गोंधळ आसता. तशें सांगलें, सांगना पडकल जालें, सांगना पडकल जालें. तिन्ने वचून तें खंय लागलें न्हय थंय जमिनीक सारोन आयली ती लेप. हो बॉम्ब मारता आवसणी घार आयल्यारी रडतपण्याचेर रडू. ताका विंचू चावलो. मागीर तूं वैद्याला वचून वैद्याला धांवन वचुली. तावळ तो वैद्य आयिल्लो आशिल्लो. तावळ ताणें म्हळें चल्ल्या विचार, तूं खंयची मूळ दिल्लें म्हण. अयो हें दिवची न्हयशिल्लें म्हण. यस्य कस्य तरोर मूलम, खंयचे पुणी दिवची न्हय. आनी येन केनापि मिश्रितम, खंयच्यानूय हें करचें न्हय. तरी यस्मै तस्मै प्रदातव्यम, खंय लावची थंय लावंका न्हय. खंय चाबलें म्हूण जमिनी लायल्यार तिगेल दुखी बतवे ते चेरडाली तशी. तर ताणें तो श्लोक सांगलो. म्हळ्यार अशी आमगल जाता. आमकां जर प्रॉपर पर्सन मेळ न्ही तर ताजे खातीर नवोदित साधकां खातीर हो दशक 5वो म्हळ्यार गुरू कशे आसता, शिश्य कशे आसता हें भोग आमटें तांणी सांगलें. कळ्ळें? गुरू कशे आसता आनी गुरू आनी शिश्य दोगय जाण मेळ्ळ्यार कशी जागता हें तांणी भोग आमकां सांगलें. कळ्ळें? तें आमी थोडें पळोवया. गुरू कशे आसता, गुरू लक्षण. बाणे तिहीची खूण. गुरू कशे आसता, ताका शास्त्रांचो अनुभव आसता. तागल गुरून दिलेल्या प्रमाण ताणें वागून ताजी ताका प्रचिती आयिल्ली आसता. आनी तिसरें, ताका स्वतागल अनुभव आसता. हें बाहे तिहीची खूण. सांगता. तांणी हांगा हाजेशें उदाहरण घेतलें. खंयचें? सद्गुरू जावंकाची पण एखाद पळय. हय, हांगा तांणी सांगलें. एक शेताचें उदाहरण घेतलें तांणी, मेळ्ळें. शेताचें उदाहरण घेतलें. उत्तम भूमी. आतां गुरू आनी शिश्य हांगेले नातें कशें आसता. एक फावट गुरू बरो आसता जाल्यार शिश्य अनधिकारी, म्हळ्यार ताका अधिकार आसना. तो प्रपंचान खास बुडलेलो नास्तीक. नास्तीक सुद्दां गुरूक पालटचें जाता. गुरू बरो आसल्यार जाल्यार कळ्ळें जाता मस्त त्रास जाता गुरूक ताका वयर हाडच्याक. उत्तम भूमी शोधली शुद्ध, तेथे बीज पेरिले किडखाद. किडके बीज जर पेरल्यार ते उगयना. किंवा एक फावट उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला, खडकाचेर पडता तेवे उगयना. ताका भुसभुशी माती जावंका, हय की न्ही. तशी शिश्य सुद्दां अधिकारी जावंका. तैसा सत्शिष्य ते सत्पात्र. परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र. सत्शिष्य बरो आसत, सत्पात्र अधिकारी आसत मोक्षाक, जाल्यार तो गुरू म्हूण वतना चुकून वायट गुरूल्या वता. आणि असलो गुरु तो सांगे मंत्र तंत्र, तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही. अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी, गुरु बरो असत, सद्गुरू असत, परी शिष्य अनाधिकारी.
अनाधिकारी जाल्यार एकलो एकदम बरोची व्हड्ड हाक पाविल्लो मनुश्य आसा, तागल मतिमंद चल्लो असल्यार कशें जाता? तान्ने आसता म्हणसरी तागल जोरार तो कशी पूण टिकता, जीवन करता, नंतर मुखार तागल कल्ले. तशी भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा शिष्य जर नालायक असलो, अनाधिकारी असलो तरी तैसे एकाविण एक होत असे निरार्थक परलोकीचे सार्थक ते दुरावे. त्यामीत कल्लस का? म्हणून सद्गुरू आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास, त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा श्रीराम. हव्यास म्हळ्यार हांगा तांणी सांगलें इच्छा, अभ्यास, इतलो अभ्यास करतात ते. हां, ते आमी हें म्हणटात न्ही, कले सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हें म्हणटात की न्ही. तशी गुरू आणि शिष्य हातांत हात घालून एकमेकांगल उन्नती करतात, आनंदान भरून वता. तावळ कल जाता कितलो अभ्यास केलो तितलो आनी करया, आनी आयकुया, आनी आनंद घेवया. त्या सद्गुरू लेतान बैसून ते आनंदान नुसते चिंब भिजतात. आनंदाचे डोही आनंद तरंग खे, सगळे नमुन्याचे अनुभव तो सद्गुरू हाडून दिता त्या शिष्याक. हळूहळू शनै 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 सुभूमी आणि उत्तम कण उगवेना पर्जन्ये विण, तैसे अध्यात्म निरूपण नसता होय. शेत पेरिले आणि उगवले, परंतु ते निगेविण गेले. शेत पेरले, साधन केली, मंत्र घेतलो जाल्यार तुमकां कसले बाय एनी चान्स कसले तुमकां डिफिकल्टी आयली म्हणा, किंवा तुमी ताका तितलें महत्व दिनी, हां, ते निगेविण गेले. कोणे पूण खावन सोडता तें. गोरवां येता ती, तशें आमगे मनान मस्त गोरवां आसा ती वाट लायतली, ती येता ती. तेमी साधनाची जायना, साधन कर न्ही, साधने विण तैसे झाले साधकाच. हां, जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेची करणे लागे. हां, जोपर्यंत पीक या ना ताची कशी वगाती करका लागता, वगाती. हां, जाल्यार पीक या ना पण सुद्धा गप्प राबू जायना. तैसे आत्मज्ञान झाले तरी साधन पाहिजे केले, एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे. मस्त लग्ना म्हणटा वचून जेवण आली फर्स्ट क्लास, हां, पोट तुडुंब भरले, अयो आता रात्री जेवणा गो हांव म्हळें. हां, सगळें कल्ले आशिल्लें पुराय एक कामवालीक दिवन सोडलें घेवन वच म्हणून, कल्ले ना घरान पुसान ती. आनी कोण खंयचो बेजार, एकल्यान तरी आयदान थंय दिवन सोड खंय नित्य लग्नाक वचून जेवता. तशी एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे, परत रांदप करू जावं का न्ही. म्हणून साधन अभ्यास आणि सद्गुरू, सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू, सत्कर्म सद्वासना पारू पाववी भवाचा. अशी हें तांणी दिल्या. आनी तेमी ती कोणाक सद्गुरू मेळटकी, हां, ताका शिष्य कशी पूण कोण तो ताका बरें करता, सद्गुरू अनुभव दिता. जाल्यार शिष्य बरो आस आनी गुरू वायट आस, हां, तरी कल जाता, तरी कल्ले करू जायना. सद्गुरूचे नी असत शिष्य पालट, परंतु सत्शिष्य असद्गुरू न पालट. काजे थोरपण तुटे म्हणून या, काल अहंकार इतला असता तू म्हाका कोण सांगतलो म्हणून. आज शिष्या तांणी सांगलें शिष्य पाहिजे निर्मळ, शिष्य पाहिजे आचारशील, शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत, शिष्य पाहिजे नेमस्त सर्व प्रकारी. हे सगळे शिष्यागे जी लक्षण असत न्ही ती पुरे हातून दिल्ल्यात. आनी ताका वैराग्यच का म्हूण दिल्या. तो वैराग्य येवच्याक एलिजिबिलिटी कली, कायमचें वैराग्य कोणा येता? आमी संकट आमगे जिवनांत इतले येता आसत मगल सुद्दां म्हाका आजी घेवच्या जात की ना म्हूण तें सुद्दां गोत नाशिल्लें, कळना काय ना काय तरी येता आसत कर जालें तर के ना आज पोस्टपोन करचें ना म्हूण बसले. हां, तेमी कसलें जाता, जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविध तापे पोळला. त्रिविध म्हळ्यार कलें आध्यात्मिक, हां, आदी भौतिक आणि आदी दैविक. आध्यात्मिक म्हळ्यार कलें ताप, तांणी ते तिसरे हान दिले. नाना रोग जाता जिवाक, नज्ज जाता, कसले करू जायना. मनान मस्त आसता मांडे खाता ती, जाल्यार शरीर साथची दिना, ते आध्यात्मिक. हां, आदी भौतिक म्हळ्यार
भायले कंडिशन आमी ती, कोणा सनस्ट्रोक जालो, कोण पुरांत व्हांवन गेलो, कोणाक कल जालें, असलें सगळें. तर कोणे वायट डॉक्टर मेळ्ळो, चुकीच वखद दिलें, तें बादलें. आनी आदी दैवीक म्हळ्यार आमीच केलेलें कर्म, पयलीं कोन्न दवरलेलीं. तेमीत आत्तां आमी चेडवांक सम करून पळय संस्कार दिले, ती चेडवां आमगेले मात्यारी मिरी वाडटात. हें सगळें आदी दैवीक, ह्या हातान केलें ह्या हाताक मेळटा, तें कर्म फल भोगका लागता. जाल्यार जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविध तापे पोळला, तो अधिकारी झाला परमार्थ विषय. कळलं काय? तेमीत भिवू नाका ती. जो सद्गुरु वचने निवाला, तो सायुज्यतेचा आखिला, संसार संगे पांगे पांगेला न वचे कदा. हां, तेमी ती सद्गुरूपेक्षा देव होड म्हणच ना, देवाक ताजें महत्व दिवंका. कळ्ळें? पण हें करचें ना. तरी नंतर तांणी सांगच्याक मस्तस, जाल्यार वेळ कमी पडटा, वेळू कमी पडटा. आतां तांणी सांगलें आपणे मराठींतून बरयला ग्रंथ. आतां न लगे संस्कृतच जावंक आमी थोडे लोक बसतात, जाल्यार संस्कृत भास शिकतना शिकतना आयुश्य कमी पडटा. आनी ताजें नुस्तेंची व्याकरण हें तें मात्र कळटा, शिवाय तातूंत भाव अर्थ जो मर्म जसो मर्म सार मेळना अशी. तरी तांणी पाप इतलें सांगलें सांगलें सांगलें, शेवटी ते सत्शिश्य आशिल्लो त्या शिष्यान विचारलें, की म्लान मदनान विचारलें की ऐसा जो वेदांत, त्या वेदांताचाही मथितार्थ, अति गहन जो परमार्थ, तो तू ऐक आता. थोडक्यात तुका परमार्थ सांगता. अरे गहनाचेही गहन, ते तू जाण सद्गुरु वचन. सद्गुरु वचने समाधान नेमसता आहे. हांव तुका सद्गुरू आसा म्हणजे विश्वास दवरी, कल्ले ना मगल बोट धरी आणि यो. तू बुडतस तरी मगल फाटीर बसून घेत तुका, पण तू यो. सद्गुरु वचन तोची वेदांत, सद्गुरु वचन तोची सिद्धांत, सद्गुरु वचन तोची धादांत सप्रचित आता. धादांत म्हळ्यार प्रत्यक्ष प्रमाण, जे अत्यंत गहन. आत्ता ते समर्थ हांगा स्पष्ट सांगतात, जे अत्यंत गहन कान्नाचे मनापासून ऐकया ते, आणि त्या मनात बिंबयाती उतरयाती हृदयांत, जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामीचे वचन, जेणे माझे समाधान अत्यंत झाले. म्हाका श्रीरामाने जे दिल्लें तें आतां हांव तुका सांगता. ते हे माझे जीवीचे गुज, मी सांगेन म्हणतो तुझ, तरी अवधान देसी मज, तरी आता येच क्षणी. शिष्य म्लानवदने बोले. ताका पाप शिष्याक दिसले, तो अनुभव म्हाका कशी येतलो देवा, म्हूण ताणें पांय धरले शरण वचून सद्गुरूक. मग बोलो आरंभ दिले गुरुदेवी. शरण गेल म्हणा पडे गुरुदेवाने उलोवच्या सूर केलो. अहम ब्रह्मास्मी महावाक्य, येथीचा अर्थ अतर्क्य. तू कदाचित महावाक्य ऐकून कळची ना, म्हणून हांव तुका सोप्पे कोण सांगता. तो ही सांगतो ऐक्य गुरु शिष्य जेथे. ऐक शिष्या येथीचे वर्म, अरे स्वये तूच आहेसी ब्रह्म, ये विषयी संदेह भ्रम धरूच नको. हे आम्ही कायम लक्षात दवरता, आम्हीच ब्रह्मस्वरूप असत. तांतू तीन गोष्टी तांणी सांगल्या. त्रिपुटी सगळ्याचे त्रिपुटी असत. मनाची अवस्थे त्रिपूट असत ती. कशी खंयची आमी हें दवरतात न्ही, आतां अवस्था म्हळ्यार आमच्या जिवनाची अवस्था आसता ती. निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ती आणि जागृती तीन. आणि तुर्या म्हळ्यार साक्षी भाव. जाल्यार तीन मुख्य, स्वप्न, सुषुप्ती आणि जागृती, ह्या तीन अवस्था. तशी सगळे हाजे तीन तीन आसता. कळ्ळें? त्या तिन्नीक आमी तांचे पार वचका, साक्षी जावंका. साक्षी जाल्यार मात्र आमकां हें मेळटा, समचितांचें निरीक्षण करूं मेळटा. निरीक्षण करूं मेळटा. कडेन तांणी सांगलें, नुस्तें तीन गोश्टी लक्षांत दवरात परमार्थांत. कल्ल्यो, एक जड आस, एक जड. दुसरें जड कल्लें आस, दृश्य. जे जे दिसता तें दृश्य. तें दिसता पण आसना, आसना खरें आसना. तें उत्पन्न जाता
आणि मोर चेंज आसता ताका म्हण मर असरी ताजी स्थिती आसता. कडे थोड लोक मोरू जायना म्हणून जगता ती, मरण याना म्हणून जगतात आणि थोडे लोक आतां जगच्याक जायना म्हणून मरून वतात. जाल्यार जेन्ना जगता ती तावळ कशी जगका हें जर बरो सद्गुरू मेळ्ळो तागेलो कास धरून आमगे जिवनाचें कल्याण करूंक जाता तें तांणी सांगलें. कळ्ळें? आमी तें लक्षांत दवरता. 3 गोश्टी आसा ती की हे परब्रह्म निर्गुण निराकार परब्रह्म. अद्वैत म्हळ्यार कसलें? अद्वैत म्हळ्यार नास्ति द्वैतम तद अद्वैतम. द्वैतची ना, सुख दुःखची नाची, केवल आनंद, केवल समाधान. आणि तेवें कोणें तो सांगना, तें दिसना, ताकले आकार ना, ताकले ते जिवंत, ते एकच कायम जिवंत आसता, बबलिंग विथ एन्थुजियाझम. जाल्यार ते कोणा खातीर कले करना, स्वतागल आनंदांत आसता आणि सगळे कडेन सतत भरलेले आसता, सतत भरलेले आसता. तर तांतू थाव न्हू तांणी सांगलें एक चंचल निर्माण जालें. चंचल म्हळ्यार कसलें? एक ईश संकल्प म्हणूक ती मूळ माया. मूळ मायेन येवचे भितर तिका दिसलें दृश्य जगत तयार करता म्हण खेळ. त्या मायेन मस्त शक्ती घेवन आयली, प्रचंड शक्ती दिल्या. तिने हे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश केले मात्र नाही, सान धोन मुई धोन हस्ती थंय सगळे जीव तयार केले, पिंड शरीर तयार केले. पण कल्ल्यातूय जीव ना, कल्ले हाल्लं ना चल्लं ना म्हणना पडे. ती स्वता ते जे व्यापक असत तें स्वता तिने कार्य केलें घेतलें आणि आपणाले एक अंश प्रत्येक जिवांत, प्रत्येक शरिरांत घाल्लो, आत्मतत्व तें चलयता. तेवें भयंकर चंचल जाल्यार ताका एक वाहन दिलें. अशी आत्मकले करूं जायना म्हूण मन हें ताजें वाहना बैसून तो आत्मा आमगेलो देह चलयता. प्रत्येक देह इतले सन्न मोयी घाल पांय सुद्दां सर 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 चमकतात. तांकां कितली जाणीव आसता कशी वचता कल करता म्हणून. कळ्ळें न्हय? तर तशी हें जें आसा ती मूळ माया, ती अत्यंत चंचळ जाल्यार तिका पॉवर्स इतले आसत की ती माय आशिल्ली ती वय हें ना, पण तिगेलें आयुश्य मस्त आसा आणि तिका पॉवर्स जास्ती आसत. त्यामुळे ती चंचळ पण ती दिसना, माय दिसना, पण ती कलकल करता न्ही. जशी वीज दिसना जाल्यार विजेच्या हाजेरी आमकां वीज गेली की कळटा, फॅन बंद जाता, फ्रीज बंद पडटा, इंटरनेट ना जाता, मदें सगळेच बंद पडटा, वय की न्ही? अशें जाता. त्यामुळे तें सगळें आमकां कळटा. तावळी वीज गेली म्हणून करंट गेलो म्हणटात थोडे लोक, करंट गेलो म्हणून गांवांत. हां, म्हळ्यार वीज ना म्हणून. ती वीज दिसता वे दिसना. नाची म्हणून गेल्यार हात लावन पळया, ती लूज वायर आसता, हात लावन पळयाची शॉक लागची ना म्हणून. तशी ती मूळ माया आणि आत्मा कसले करता हाका लिमीट ना. ट्रिमेंडस पॉवर म्हणना पडे. तांकां आमी मानकाच की न्ही. आतां एक गांवांत राय आसत किंवा देशाचो एक पंतप्रधान आसत किंवा ताच्या हातांत मस्त पॉवर्स आसता. आतां तोवय राय म्हणटा के तागेलें आयुश्य लिमिटेड आसना न्हय. हां, जरी ताका पॉवर आसली तोवय एक मनुश्य आणि बाकी ताका प्रजा मनशां. हां, सगळ्याक तो सांबाळटा. जाल्यार ताले पयस आसत, ताले सत्त आसत, ताल्यागे पॉवर आसत, तो हुशार आसत, ताल्याक सगळें सामर्थ्य आसत, सगळें म्हूण तो पळयता. ताका मानकाची. ताका मानना न्ही जाल्यार तो अशी शिक्षा करतलो की आमकां पयलीं आमगेले मान कापून घालची पॉवर सुद्दां ताका आसत. त्यामुळे ती जी मूळ माय आसत तिका आमी मानकाची. तो भवसागर तरण वचें. तिन्नेच भवसागर तयार केलेली न्ही ती. भवसागर म्हळ्यार कसलें? प्रपंच तयार केलें तिणें. म्हळ्यार भोग आमचे नेचर इज दॅट गॉड. तत् म्हळ्यार कसलें? हें चंचल आशिल्ली तरके तिकाय कल्पांतांत नाश आसत जाल्यार आमी कल्पांतांत तिगल नाश जायना पण आमी मुक्त जावची वाट पळोवंच ना. तर तिक वश करून घेवन हां, तिगल देवी आमगेलो आत्मस्वरूप जावन आमगेले भितर आसत. तोच राम, तोच कृष्ण इतले मनमोहक आसत ती. आणि ती व्हेरी हेल्पिंग, करुणा, त्या परब्रह्माला करुणा दया सगळं तांचलें आसत, सगळं घेवन आयलें ती.
त्यामुळे तांका सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, सदा बोलण्यासारिखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवास पाहे, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तर सर्वोत्तमाचा दास आम्ही जाऊ का, हां, आणि तागल ती आराधन करका भक्त्या तुष्यरी केवलम नतु गुणैहि भक्तिप्रिय श्रीपती. आम्ही परब्रह्माचे गुणगान करून उपयोग ना, तो कल्ले कर ना जाल्यार हे जे चंचल म्हूण दिसता ती माया, मूळ माया, मायेन जे परमात्मा आसा मायेचो, तोच आमगेल परमात्मा, तोच आमगेल देव, तोच आमगेल हरी, तोच आमगेल राम कृष्ण देवी सगळे. ईश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ती भेद विभागिनी, व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ते गुरुतत्व त्यांची, गुरुतत्व म्हळ्यार प्रत्यक्ष परब्रह्म देवान येवन सुद्दां जे कळ्ळी ते गुरु सांगता. तशी गुरुतत्व आमचे खातीर, परब्रह्म आमचे खातीर सगूण साकार जावन येता. आणि गुरु ही एक अशी देव आसा, तो धांवन धांवन चट पावलं वाजयतची बेशुद्ध पडलेल्याक येता. म्हळ्यार जे देहाची निद्रा, देह भावाची निद्रेंत आसत तांकां जागी करच्या येता तो, आनी हाल्लोवन जागी करता. आनी तांकां बद्ध आशिल्ल्याक मुमुक्ष आशिल्ल्याक साधक करता, साधक आशिल्ल्याक सिद्ध करता. इतले पॉवर्स ताच्यांत आसा. त्यावेळेस ताका आमी शरण वचका न्हय. तो आमकां सगूण पूजा सांगता. राम नाम घेयाती, कृष्णान नाम घेयाती, कृष्ण पूज कराती, देवी पूजन कराती, शिव पूजन कराती. शिव म्हळ्यार कहलें, पार्वती म्हळ्यार कहलें, शक्ती रूप म्हळ्यार कहलें. एक हजार जाणीव ती म्हळ्यार शिव. ते प्रकृती पुरुष ताजे सुद्दां मुखार दशकांत आयल्या मुखारी की हे जे चंचल, ते चंचल, कंप्लीट चंचल जड असं हे हालनाची, ते अचेतन तांतू अंतरात्म याना पडे ते चंचल जाता. पण ते दिसना आमकां, जाल्यार ते आसता आनी आमकां सगळीं काम करच्या समर्थ आसता. तर तितलेच आमी जर भक्त जाल्यार ते सगूण साकार सुद्दां जाता. ते सगूण पण निराकार आसता. पण ते आमचे खातीर सगूण साकार जावन येता देव. आमकां मस्त फंता स्वप्नान दृश्टान जाता, प्रत्यक्ष दृश्टान जाता. आनी ताका जर शरण वचूले आमी तरी ते आमकां फाटीर बसून आमगेले बोट धरून आमगेले कान्ना गेंड धरून आमी ताका प्रार्थना करता, देवा तूंच मगो सगळें, तुज्यांत आशिल्लें जे स्वरूप असलें स्वामीच सांगता ती. नुस्तें ते देवी रुपाचेर बाळन वचनाका ती. देवीगेल प्रार्थना करा ती की तुगेल सस्वरूप आमकां जाय आनी तेंच निश्चल परब्रह्म तांतू ती एक करता आमकां. ताचे खातीर पयलीं तिका शरण वचका. तें आत्मनिवेदन. आनी कड्डेरी हें चंचळाचें आत्मनिवेदन. पयलीं जडाचें आत्मनिवेदन कशें करचें, देहाचें दैहिक देह भाव वच खातीर कल करका की मगल मालक तो परमेश्वर, हांव न्हय. तागल घरांत हांव राबता, मगल घरांत तो राबना, हें लक्षांत दवरका. आनी म्हाका देह ताणें दिला, चलोवचें काम तागेलें तो चलयतस, ताका केन्ना व्हरका म्हूण दिसता तो व्हरतलो. जाल्यार ताणें सांगिल्लें तशें आय एम हीज एम्प्लॉई. तो म्हाका पडटा खावच्याक तो घालता, वस्त्र तो पुरयता, सगळे सुख सुविधा तो पुरयता. तावळी तें आत्मनिवेदन. देवा कृतज्ञता व्यक्त करची, हांव कोणेय न्हय अशी करून आमी थेंबूट जावचें, त्या देवाक खोडपण दिवचें. नंतर चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार ते देवी पूजा हें तें करून आमी देवीगल अधिष्ठान, तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. तो भगवंत म्हळ्यार हें. आनी ते दोन एकफन जाल्ले की ती देवी आमकां व्हरून तिका स्वस्वरूप दाखयता. इतलें गोमटें आमी तांत आपोआप एक जाता. ते निश्चल आत्मनिवेदन आमी करचें ना, ते सद्गुरू आमकां करून दितात, ते अनुभव दितात. ताचे खातीर तांणी नाना नमुन्याच्या 17व्या दशकांतू तांणी तत्व झाडां आनी सोहम साधना सांगल्या. 82 तत्व शरिरांत आसतात. ताचे खातीर ते आमी हें परत वाचता ती खंयचें, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनां न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु
चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम. खरेंची हें वाचलें न्ही तर प्रत्येक भाव भावना हें प्रत्येक तत्व आसता आनी तें आत्मतत्व आमगेलें तें तत्वांक चलयता, मनाक चलयता, बुद्धीक चलयता सगळें. पण तें सगळें जड ही तत्वां तेमी ती तांगेल्या थंय सगळें काम करून तत्व झाडां म्हळ्यार खरें तें बिसाटून उडया ती आनी मुखार वचा ती आनी मुखार वचा ती मुखारी 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 सगळें खाणी पळयलें. भांगरा कुराड मेळ्ळी, रत्नांची कुराड मेळ्ळी, हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें जाल्यार मगल स्वताल कुराड खंय आस ती अगदी भितर आस ती मेळोवंक स्वस्वरूप तावळी आम कोण व्हरता ती चंचल जाल्यार सगूण निराकार ती आत्मशक्ती आमी सगळं कोरून दिता. तेमी त्या आत्मशक्तीक आमी शरण वचका आत्माक ज्ञान पळय मेळोवंका आनी कड्डेर तें मेळ्ळें की हगूर हगूर तोच आत्मा सगळ्यांत भरला. हें सगळ्यांक सेव करता 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 एक दिवस फक्त स्क्रीन व्हरता. सिनेम पळयतना आमकां स्क्रीन दिसना आनी सिनेम बंद पडलो की आमकां स्क्रीन दिसचें लागता तावळी पिक्चर दिसना. तशी दृश्य जग दिसता तावळी आमकां निश्चल परब्रह्म केन्नाय दिसना. जाल्यार तें सगळें जेन्ना पार पडटा थोडे ह्याच वेळा आमकां अनुभव येता आनी ताजो अनुभव येता आमी तांत एक जाता ती परत आमकां सांगका म्हूण दिसना करका म्हूण दिसना आनी करची गरज आसना. जनी जाणता तो ताका देहाहंत जर जाली हांव जाणलें तर ताणें जाणलेलें आसना. कोणाक आत्मज्ञान जाल्लें की तो म्हणना आपणा आत्मज्ञान जाल्लें ताका वागणे वेल्यान कळटा. एक लोभ ही धनाची मागशी धांवताल खंय तो धनान तुज कन्वर्ट जालो म्हणना पडे बाकी लोक ताजे मागशी धांवचे लागले. तस तो संतची जालो आत्मज्ञान जावन तो लोभ खंय गळपळ म्हूण ताका कळ्ळें तो एक जावन गेलो. आमी तशी जावया आनी आनंद यात्रेन तूं सामील जावया आनी ते 82 तत्व जी आसा ती ताजी कोश्टक दिल्ल्या ते एक एक विचार करात. तें म्हळ्यार हांव न्हय, मन म्हळ्यार हांव न्हय, मगल मन, मगल कान, मगल दोळे जे मगल आसा ते मगल हें म्हळ्यार हांव न्हय म्हाका वापरच्या दिल्या. इतलें जरी ज्ञान जालें तर आपोआप ताजो उपयोग करून घेवचो जरूर उपयोग करून घेवचो जाल्यार तांतू शिरकून पडची ना. जें जाता तें जाता हय की न्ही. तांतू बैसून जो पळयता दोळ्यान बैसून जो पळयता कानान बैसून जो आयकता मनान बैसून जो आमकां श्रवणाचें ज्ञान दिता तो परमेश्वर ती मूळ माया तें आत्मतत्व. त्या आत्मतत्वा शरण वचा ती आनी वच्चा आमी हांवें ताका शरण वता. समर्थ सांगता तुवें वच आनी हें आत्मज्ञान आमी मेळोवन घेवया. हें 17 दशक अशें जाल्लें आतां ताजे मुखारी मुखालपन दोन ब्रस्तारा आमी 18 दशक सुरू करुया. कसलें कळना जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम. हे तिन्नी गोश्ट लक्षात दवरचे खंयचे जड चंचळ आनी निश्चल. निश्चल निर्गुण निराकार. चंचळ कसलें जी भगवती देवी आनी आसा ती कृष्ण राम ते पुराय दे आर चंचळ आशिल्ले तरके सगूण निराकार दिसना ती पण सगूण आसा ती आनी एक दृश्य ते जडची ते स्वता कसले करूं शकना तरी ते आमी ताजो भाव खाता ती आमी गोमटी हें तें श्रीमंत हें तें तशें करनासतना आमी थेंबूट जावया आनी आमी आनंद यात्रा सक्सेसफूल करून दाखोवया. कले म्हणल्यार आमगेलो गायड जो आसा श्री समर्थ स्वता आसा ते आमकां हाता बोटां धरून व्हरतले. आतां आमी हांगा राबया आनी तांणीच केलेली प्रार्थना आमी म्हणया. मुखार वेळा दवर न्हू रेग्युलर चालू करुया. आज थोडो वेळ जाले न्ही ती 7 घंटे जावन गेले क्षमस्व जाल्यार कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी
कल्याण करी राम राया. हांगा मी राबया आणि हे जो आढावो घेतला ताजे मर्म चिके पळोवया. आणि हांगाच आमी हें संपन्न करुया हो आढावा आनी ताजे मनांत विचार करुया. तशें आमी आसत की ना विश्लेशण करुया. आणि हें जें पुष्पकमल आसत तें समर्थ हांगा चरणाचेर तांणी घडोवन हाडया. बरें वायट सगळें तांकां कशें जाय तशें तें बरेंच आसतलें, वायट केन्नाच ना, समर्थांनी केलें तेन्ना तांचो आमी विचार करुया. आनी हें पुष्प तांच्या चरणाचेर सगळ्यांनी मेळ घालया आणि म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.